पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हांणी दूरदर्शी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मॉरिशसांतल्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे केले उक्तावण। दोनूय देशांमदले संबंध घटमूट जावपाची उक्तायली आस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत सूर्यघर फुकट वीज येवजण आणि सेमीकंडक्टर फॅब उबारपाचो घेतला निर्णय। बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आणि अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या म्हायती। गोय सरकाराचे शिक्षण संचालनालय बिट्स पिलानी आणि एमएसएमई टेक्नॉलॉजी सेंटर मदीं जाल्यो समजिकायेच्यो कबलाती। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी सहकार मळावेल्या पुरस्काराचे जाले वितरावण। प्रेमानंद चावडेकर हांकां सहकार रत्न जाल्यार सतीश वेळीप हांकां सहकार भूषण पुरस्कार। आणि कला मळाचेर सर्वोच्च आशिल्ल्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराची घोषणा। लोकवेदाचे अभ्यासक विनायक खेडेकार हांकां अकादमी रत्न जाल्यार कांता गावडे हांकां लोकसंगीता खातीर फावो जाला अकादमी पुरस्कार। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आज दनपरां मॉरिशसांतल्या आगालेगा जुव्याचेर नवी धावपट्टी आणि सेंट जेम्स जेट्टीचें लोकार्पण केलें। ह्या वेळार आगालेगा जुव्याचेर 6 वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे लेगीत दोनूय फुडाऱ्यांनी लोकार्पण केलें। मॉरिशस देशाचो मुखेल भाग आशिल्ल्या आगालेगा जुव्याचेर बरी सुविधा मेळची ह्या हेतान दोनूय देशाच्या माध्यमांतल्यान हे प्रकल्प पुराय जाल्यात। ह्या प्रकल्पाक लागून सागरी सुरक्षा चड घटमूट जावन सामाजीक आणि आर्थिक उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस ह्या वेळार दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। And employment opportunities which, along with the 6 other projects we have inaugurated today, will go a long way towards improving the quality of life towards those of our Agalean brothers and sisters. This is only the beginning of a bright future for both the North and the South Islands. Ladies and gentlemen, I would like to heartily thank AFCON's rights, their employees, and all other officials from the High Commission of India and my office and the Outer Islands Development Corporation, who worked tirelessly to deliver these 2 major projects in, I must say, very challenging circumstances. भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है। इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आज अगालेगा में एयर स्ट्रिप और जेट्टी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यावळी अंतर्गत राज्यांत सुमार 17,500 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या कामाचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयले। हातूंत शिपणावळ, वीज, रस्ते, रेल्वे, उदका पुरवण अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। हातूंत 5,500 कोटी रुपयांच्या शिपणावळ प्रकल्पांचे प्रधानमंत्र्यांनी बुन्यादी फातर बसयलो। ते भायर 2,200 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 3 रेल्वे प्रकल्पांचे तांणी लोकार्पण केले। ते भायर मध्य प्रदेश सायबर तहसील येवजणेची तांणी सुरवात केली। कार्यावळीत उलोवप करतना येत्या त्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपचो ध्येय फक्त 3रे फावट सरकार घडोवपाचो ना, जाल्यार देशाक संवसारांतली 3री सगळ्यात व्हड आर्थीक महाशक्ती करपाचो आसा, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें।
भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका आज नवी दिल्लीत झाली। बसकेन घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आणि माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेत दिली। या वेळार उलयतना मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणेक मंजुरी दिल्या अशें सांगून देशातले सुमार 1 कोटी घरांचेर 75,021 कोटी रुपया खर्चून सौर पॅनल बसोवपाचें सरकारान थारायलां अशी माहिती अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली। तशेंच येवजणेंतल्यान लोकांक जावपी फायद्याविशीं तशेंच तांकां मेळटल्या सवलतीविशीं तांणी माहिती दिली। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद, यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी देशांत सेमीकंडक्टर फॅब उबारपाविशीं मंत्रिमंडळान एकमत जालां अशें सांगलें। देशांतले पयले सेमीकंडक्टर फॅब गुजरातच्या डोलेरा हांगा उबारतले। ते भायर उत्तर पूर्व राज्यांत पयले सेमीकंडक्टर कारखानो आसामांत उबारतल्याची माहिती तांणी दिली। देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। केंद्र सरकारान मुस्लिम कॉन्फरन्स जम्मू आणि काश्मीराचो सुमजी गट आणि मुस्लिम कॉन्फरन्स जम्मू आणि काश्मीराचो भट गट ह्या 2 संघटनांचेर फुडल्या 5 वर्सां खातीर बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केल्यात। आतंकवादी जाळ्यांचेर खरपणान कारवाय करत केंद्र सरकारान ह्या दोनूय संघटनांचेर ही कारवाय केल्या अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी एक्स ह्या समाज माध्यमावरवीं स्पश्ट केलां। भारताचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा आणि एकचार हाका बादो हाडपी ह्या संघटना जम्मू आणि काश्मीर भारतासावन वेगळे करपाचे कारवायेत सामील आसात, देखून ही कारवाय करची पडली अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलां। केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो लोककल्याणकारी येवजण्यो सामान्य मनशामेरेन पावोवपा खातीर सुरू केल्ल्या विकसीत भारत मोहिमेक लागून लोकांच्या आशा आकांक्षा पुराय जातात अशें केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां।
नवी दिल्लीत विकसित भारत मोहिमेखाला राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे आयोजन केल्ले, तातूंत मंत्री ठाकूर उलयताले. देशभरातल्या दर एक घरांत विकसित भारत मोहिमेची चर्चा सुरू आसा आनी भारताक विकसित करपाचें सपन आतां पुराय जावंक लागलां अशें लेगीत ठाकूर हांणी ह्या वेळार म्हळें. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं. मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही. भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही. बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम. ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे. ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम. तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं. हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं. आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही. अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम. ये जीवन फर्स्ट टाइम. जी सर. सब कुछ है तुम्हारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान बिट्स पिलांनी तशेंच MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश हांच्या बरोबर केल्ल्या समजिकायेच्या कबलाती विशीं म्हायती दिली. बिट्स पिलांनी सयत केल्ल्या सहयोगी संशोधन कबलाती अंतर्गत तांत्रीक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर कोडिंग तशेंच रोबोटिक्साचें ज्ञान मेळोवपा खातीर बिट्स पिलांनीचे विद्यार्थी आपल्या इंटर्नशीप काळांत शिक्षकाचें काम करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर हांच्या बरोबर केल्ल्या कबलाती अंतर्गतूय अशेच तरेच्या शिक्षण आनी ज्ञानाचें देवाण घेवाण जातलें. नव्या काळा सयत चलपा खातीर अशा तरेच्या तांत्रीक ज्ञानाची गरज विद्यार्थ्यांक मेळप भोव गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. There will be the two memorandum of understanding MOU signed by the project management unit to set up under the Director of Technical Education. First is Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, the project management unit project
Director of Technical Education institution in collaborative research agreement between these two entities. And second is a Technology Development Center, Merit, Uttar Pradesh, for the project management unit under the Director of Technical Education. It is a commercialization of the PMU in a house developed tools and technology for the skill education via tripartite agreement with the other state organizations. हे दोनूय एग्रीमेंट आमच्या PM केअर आणि खास करून कोडिंग आणि रोबोटिक ह्या स्किमी खातीर खूब युजफूल थारतले. मॅडमीन आतांच सांगला त्या प्रमाणे बिट्स पिलानीचे स्टुडंट्स इन फ्युचर आमच्या केअर स्किमीच्या अंतर्गत स्टुडंट्सांक शिकोवपा खातीर सुद्दां हे स्टुडंट्स आपले इंटर्नशीप टायम आपलो इंटर्नशीप पिरियड्स हांगासर स्पेंड करतले, ज्या निमित्तात न्यू टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन्स हे सगळे आमच्या भुरग्यांच्या पर्यंत पावतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार GSTन गोंय सरकारान वेवसायिकांक दिल्ल्या सवलती विशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंयचे सुमार 16,412 वेवसायिकांचे थकीत GST परताव्याचे रकमेवेले व्याज आनी दंड मेळून सरकारान सुमार 48 कोटी माफ केल्यात. हे विशींचे सवलतीचे प्रमाणपत्र वेवसायिकांनी 7 मार्च 2024 पयलीं घेवचें असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. तशेंच अशे तरेची सवलत दिवपी भारतान गोंय हें एकमेव राज्य आसा अशी खोस तांणी उक्तायली. लॉंग पेंडींग इश्यू तो कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डिलर्स तांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळ्या इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत ताजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर. आणि ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी दिवचलेंतल्या अडवालपाल हांगच्या श्री शांतादुर्गा संकुल मंडळ हॉलान सभाघराचो बुन्यादी फातर बसयलो. त्याच बरोबर त्यांनी सवर्ण वाटा देवाच्या नारायण झांटये महाविद्यालया खातीर स्वतंत्र वाचनालय इमारतीचो लेगीत बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मंत्री श्रीपाद नायक हांणी MPLAD निधींतल्यान शांतादुर्गा देवस्थानाक जनरेटर भेट दिलो. आपल्या खासदारकीच्या काळात आपल्या मतदारसंघात सुमार 1000 प्रकल्प कार्यान्वित केल्यात अशें सांगून ते खातीर थळावे लोक पंचायती आनी नगरपालिका हांचे आपल्याक सहकार्य मेळ्ळें अशें मंत्री नायक हांणी सांगलें. आमचे आमदार आणि सविस्तर माहिती दिल्ली आसा. आज मन आनंदान भरून येता, उमेद दिसता की गेली 2-3 वर्सां ह्या कामा फाटल्यान तुमच्या सगळ्यांच्या सहयोगान आम्ही हे काम पुढे व्हरपाक पळयता. पण मध्ये इतल्यो अडचणी येवन गेल्यो, त्या अडचणीमुळे थोडेसे लांबेक पडले. परंतु उमेद ह्या खातीर जाता की ह्या बिचोले मतदारसंघात एकच पंचायत उरिल्ली. त्या पंचायतीक जशें राजेश बाबा म्हटले, दोतोर शेटयेन म्हटले की ह्या पंचायतीक तशें खासदार निधीचें खास काम काय जावनाशिल्लें. आणि म्हणूनच जरी ह्या हॉलाचो इस्टिमेट मायट जालो, हांवें म्हटलें कितलोय जरी जालो तो येता. पयलीं सादारण एक 70-75 कोटी लाखापर्यंत जाल्लो. मागीर जेन्ना इस्टिमेट वाडलो, प्रायसी वाडलो, पूण करता तो व्यवस्थीत जावचो म्हणून 1.5 कोटी पर्यंत हाजो हें गेलो. म्हटल्यार कांय हरकत ना. सहकार मळार मोलादीक काम करपी मानेस्तांक पुरस्कार वितरणाचो सुवाळो पणजेंतल्या सहकार संकुल सभाघरांत आयोजीत केल्लो. प्रेमानंद चावडीकार हांकां सहकार रत्न, सत्तू उर्फ सतीश वी वेळीप हांकां सहकार भूषण, जाल्यार जयवंत तुकाराम आडपयकार हांकां सहकार श्री पुरस्कार भेटोवन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सन्मानीत केलें. ह्या कार्यावळीक उत्कृश्ट सहकारी संस्था हो पुरस्कार वाळपयच्या द सत्तरी मल्टीपर्पज सोसायटीक, पयले उत्तेजनार्थ बक्षीस कुर्डी सेवा सोसायटी सांगे, जाल्यार दुसरे उत्तेजनार्थ बक्षीस वास्कोच्या गोवा पोर्ट आनी डॉक एमओईज सोसायटीक मेळ्ळें.
ह्या कार्यावळीत सहकारी बँक आणि सहकार मळार मोलादीक काम केल्ल्या मानेस्तांक मंत्री शिरोडकार हांच्या हस्तुकी शाल, श्रीफळ, चषक आणि रोख रक्कम दिवन भोवमानीत केले. या कार्यावळीक सहकार निबंधक अरविंद बुगडे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, अरुण भट आणि हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. सहकार मळाचेर व्हड बदल करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. बागायती उदरगत बाबतीत हे दोन्ही तालुके आसात ते सारखे समृद्ध आसात आणि म्हणून आमी भितरल्यान जर फेर पडतो मारलो जर जाय जाल्यार ह्या लोकांकडे परिस्थिती बरी आसा अशें सगळं लक्षांत येता. कारण ती सुपारी आसली, काजू आसली, भात शेती आसली किंवा क्रॉस जे आमी म्हणटात पयलीं मल्टिपल क्रॉस फळांच्या भितर किंवा इवन बॅरल लँडाचेर सुद्दां वेगवेगळ्या प्रकारची कितें म्हणटा क्रॉप घेवपाची तांची जी ताकद जी आसा पळय ताची विचार संकल्पना जी आसा पळय शेतकाऱ्यांची आनी तातूंतल्यान हे दोन तालुके आसात पळय अग्रेसर आसात. सगळ्यात कमी तालुका म्हणटा ऑफकोर्स एलमानोगो वास्को हो तालुका सगळ्यात कमी आसा. तातूंत भितर 55-56 लाख आनी नंतर दोनशे येतात 48 लाख. कला मळाचेर सर्वोच्च सुवातेर आशिल्ल्या पुरस्काराची घोशणा जाल्या. तातूंत लोकवेदाचे वडील अभ्यासक विनायक खेडेकार हांकां अकादमी रत्न जाल्यार कांता गावडे हांकां लोकसंगीता खातीर अकादमी पुरस्कार फावो जाला. 2022 वर्सा खातीर उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार लोकनृत्य विभागा खातीर महेश सतरकर आणि अभिनय विभागा खातीर सिद्धी उपाध्याय हांकां पुरस्कार घोशीत जाल्यात. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी हे पुरस्कार एका खासा कार्यावळीत वितरावीत जातले. पंचायती चलो ह्या कार्यावळी अंतर्गत वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी म्हापशांक भेट दिवन लोकांच्यो अडचणी, समस्या आनी गाराणी आयकून घेतली. विकसित भारत मोहिमे खाला पंचायत चलो अभियान सुरू आसा आणि ताचो एक वाटो म्हूण ही भेट आशिल्ली अशी ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशवा डिसोजा, अर्डोंचे आमदार कार्लोस फेरेरा, म्हापशेचे नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकर, हेर नगरसेवक आणि वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हापशा मार्केट रस्त्याची समस्या 8 दिसां भितर मार्गाक लावपाची गवाय ह्या वेळार मंत्री ढवळीकर हांणी दिली. दुसरो पार्ट कोणे एक क्वेश्चन केलो की पावस जाले नंतर परत थंय खड्डे तयार जाता, तो दुसरो पार्ट केलो. आणि तिसरो पार्ट तुमी आतां जो विचारला ते कामा बाबतीत आसा. कामां जी आसता ताका खूब सोपस्कार आसता. फॉर एग्जाम्पल एक रस्तो जेन्ना तूं करपाक घेता तेन्ना पयलीं म्हणजे आमदाराची प्रायोरिटी जाय. ताचे पयलीं तो जर रस्तो भारतीय जनता पक्षाच्या लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यावळीक फाल्यांच्यान सुरवात जातली आणि ती 4 दीस चलतली अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेत तानावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ही कार्यावळ म्हळ्यार संघटनेच्या देशव्यापी कार्यावळीचो एक वाटो आसा अशें सांगून सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक प्रत्यक्ष मेळपाची संद त्या निमतान मेळटली अशें तानावडे हांणी स्पश्ट केलें. कार्यक्रम जो सुरू करप असो ठरलेलो आसा देशभर आम्ही साधारण 1 तारीख ते 4 तारीख पर्यंत या देशा भितर जेंका स्कीम सरकाराच्यो मेळिल्ल्यो आसा त्या स्किमीक तांकां वचून घरा मेळप आनी प्रधानमंत्र्याचो नमस्कार तांकां सांगप आनी प्रधानमंत्र्याचें जें पत्र आसा तें पत्र तांकां दिवप अशा तरेचो कार्यक्रम आमी करप असो ठरलेलो आसा. गोंयभर आमी हो कार्यक्रम करता आसतना तेचे प्रमुख आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर त्याचे प्रमुख आसात. त्यांची स्टेट म्हणून टीम एक आसा. त्याच्या भितर केदार नायक आसा, प्रेमेंद्र शेट आसा आणि मागीर डिस्ट्रिक्टाची टीम जी आसा त्या टीमी दोन्ही टीमी आणि प्रत्येक मतदारसंघाची एक टीम आसा. त्या टीमी भितर आमी गोंयभर 1725 बूथ आसात आणि त्यामुळे ह्या प्रत्येक बुथाक एक मनीस कोण तरी आमी ठरयल्लो आसा. सांगे तालुक्यांतल्या उगे साळावली गावांत कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर आज शेती मंत्री रवी नाईक आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हजेरेंत बसयलो. राष्ट्रीय हँडलूम डेव्हलपमेंट कार्यावळी खाला ह्या प्रकल्पाक 10 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. कुणबी वस्त्रांक आणि विणकारांक प्रोत्साहन दिवपा हेतान ह्या प्रकल्पाक वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. हस्तकला, बांबूकाम, पॉटरी, कॉयल क्राफ्ट ह्या सारख्या मळार काम करपी लोकांक प्रशिक्षण दिवपाची येवजण लेगीत कुणबी हँडलूम क्राफ्ट संकुलांत आसतली अशें तांणी म्हळें.
स्वताचे चारित्र्य स्वच्छ दवरून लोकांक बरी सेवा दियात अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. पर्वरे मंत्रालय संकुलांत गृहरक्षक स्वयंसेवकांक एनरोलमेंट आदेश दिवपाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. आपल्या कामाची गुणवत्ता आनी क्षमता सकारात्मक आसूंक जाय. प्रभावी काम केल्यार ह्या स्वयंसेवकांक पुलीस भरतींत संद मेळूंक शकतली अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक एजिल्डा डिसोजा, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, डीजीपी जसपाल सिंग, एसीपी अक्षत कौशल, एसपी नेल्सन आल्बुकेर्क आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणल्यार ईडीच्या पंगडाचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी शाहजहां शेख हांकां न्यायालयान 10 दिसांची पोलीस कादय फर्मायल्या. अस्तंत बंगालांतल्या संदेशखाली हांगा बायलांची आगळीक केल्ल्या प्रकरणात आनी जमीन हडपल्या दुबाव शाहजहां शेख हांचेर आसा. ह्या संदर्भात चौकशी करपा खातीर गेल्ल्या ईडीच्या पंगडाचेर तांणी हल्लो केल्लो. तांकां संदेशखालींतल्या बामनपुकूर हांगा पुलिसांनी अटक केल्ली. मजगतीं आज दनपरां तृणमूल काँग्रेसीचे डेरेक ओब्रायन हांणी पत्रकार परिशद आपोवन फुडल्या 6 वर्सां खातीर शाहजहां शेख हांकां पक्षांतल्यान निलंबीत केल्यात अशी माहिती दिली. मध्य प्रदेशांत डिंडोरी हांगा बारजार घाटांत एक पिकअप वाहन उलटून जाल्ल्या अपघातांत 14 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 21 जाण जखमी जाल्यात. जखमींचेर शहापूर भलायकी केंद्रांत उपचार सुरू आसात. मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी ह्या घटनेचेर दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक तांणी 4 लाख रुपयाची मजत जाहीर केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या अपघाताचेर दुख्ख उक्तायलां. मजगतीं झारखंडांत जमतारा जिल्ल्यांत असनसोल रेल्वे विभागाच्या अंतर्गत कलाजारिया हांगा रेल्वे आंगावेल्यान गेल्ल्यान 12 जाणांक मरण आयलें. बगलपूरच्यान बंगळुरू वचपी अंग एक्सप्रेसाच्या डब्याक उजो लागिल्ल्याच्या अफवेक लागून प्रवाशी रेल्वेंतल्यान भायर सरून रेल्वे रुळावयल्यान धांवतना ही दुर्घटना जाली. एशियाई वयोगट अजिंक्यपद सर्तींत भारताच्या जलतरणपट्टूंनी मोलादीक कामगिरी केल्या. भारताच्या श्रीहरी एन, लिखित एसपी, रोहित बी आनी शैलजा ए ह्या खेळगड्यांच्या पंगडान 4x100 मीटर मेडले ह्या प्रकारांत भांगरा पदकाची कमाई केल्या. श्रीहरी नटराजनान दादल्यांच्या 100 मीटर बॅक स्ट्रोक प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलें. ऋषभ दासान ह्याच खेळा प्रकारांत रुप्या पदकाची कमाई केल्या. 17 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत बायलांच्या पंगडान पलक जोशी आनी माना पटेल हांणी 100 मीटर बॅक स्ट्रोक प्रकारांत रुप्या पदक मेळयलां. ह्या सर्तींत भारतान तिसऱ्या दिसा 2 भांगरा पदकां सयत 8 पदकांची कमाई केल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मॉरिशसांतल्या उदरगतीचे प्रकल्पाचें केलें उक्तावण. दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट जावपाची उक्तायली आस्त. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेन सूर्यघर, फुकट वीज येवजण आनी सेमीकंडक्टर फॅब उबारपाचो घेतला निर्णय. बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आनी अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. गोंय सरकाराचे शिक्षण संचालनालय, बिट्स पिलानी आनी एमएसएमई टेक्नॉलॉजी सेंटर उत्तर प्रदेश मदीं जाल्यो समजिकायेच्यो कबलाती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी सहकार मळावेल्या पुरस्कारांचे जाले वितरावण. प्रेमानंद चावडीकर हांकां सहकार रत्न जाल्यार सतीश वेळीप हांकां सहकार भूषण पुरस्कार. आनी कला मळाचेर सर्वोच्च आशिल्ल्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराची घोषणा. लोकवेदाचे अभ्यासक विनायक खेडेकार हांकां अकादमी रत्न जाल्यार कांता गावडे हांकां लोकसंगीता खातीर फावो जाला अकादमी पुरस्कार. इतल्यान ह्यो खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
गोंयाक लाभलेलो नैसर्गिक संपत्तीचो सांठो, चारूय बाजून हिरवाई, गर्द झाडांनी नटलेलो परिसर,